राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डांच्या नेतृत्वाखाला भारतीय जनता पक्ष परतून एक फावट लोकसभा वेंचणुकीक सामकार वता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। वास्को जाल्ले भाजपाचे राज्य कार्यकारिणी बसकेन ते उलयताले। नड्डांच्या अभिनंदनाचे थारावय ह्या वेळार घेतलो। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आनीकूय घटमूट करपाचे ह्या बसकेन चर्चा जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। त्यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल म्हणजे मोदीजींचे नेतृत्व सरकार म्हणून आणि पार्टीचे नेतृत्व नड्डाजी म्हणून हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल 2024 आमी परत एकदां इलेक्शनाक वता। ही सगळ्यात व्हड गजाल आसा आणि त्या दृश्टीन आमकां अभिमानाची गजाल आसा। परत एकदां आमचें सरकार केंद्रांत निवडून येतलें। राजकीय ठरावाचेर वेगवेगळे गोंय सरकाराचें अभिनंदन करपाचें, गोंय सरकाराच्यो विविध योजना अंत्योदय तत्वाचेर पावोवपाच्यो। मावीन यांनी ट्रान्सपोर्टाची म्हणजे एक्सिडेंटल डेथ फॉर द 2 लाख रुपीज ही योजनाय तेच्यांनी सांगली। अशी विविध ठराव जी सरकारान केल्ली कामां, विशेष करून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 आनीकूय स्ट्रेंथन करपाचें, पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ताका सपोर्ट करपाचो आणि स्केलिंग ऑफ यूथ एंड वुमन हाजेर भर दिवपाचो ह्या राज्य कार्यकारिणीत ठरलें। आणि त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक राज्य कार्यकारिणी सदस्य आणि सरकाराच्यो स्किमी केंद्रांतल्या आणि राज्यांतल्या ह्यो अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावोवपाचो संकल्प केलो, जेणे करून आमी सगळे जाण हे होल हार्टेडली गोंयकारां खातीर म्हणजे फक्त आमदार आणि खासदारच न्हय पण आमच्या पार्टीचे कार्यकर्ते सुद्दां समेस्त गोंयकारां खातीर होल हार्टेडली काम करता, सगळ्या लोकां पर्यंत पावयतलो होच संकल्प जो आसा हो ह्या राज्य कार्यकारिणीच्या निमित्तान आमी पास केलो आणि दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी जावन हे काम सकयल पर्यंत व्हरपाचो आमचो संकल्प। आमी एक संकल्प केल्लो आसा की येणारी लोकसभा निवडणूक जी आसा त्या लोकसभा निवडणुकी भितर दोन्ही जे सीट आसात उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा ते भारतीय जनता पार्टी जिखतले अशा तरेची एकंद कार्यकर्त्या भितर एक उत्साह आमी सगळ्या भितर पळयलो आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर हे दोन्ही आणि लोकांच्या विश्वासाचेर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे दोन्ही सीट भारतीय जनता पार्टी वेळार जिखतली आणि ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे पंतप्रधान परत एकदा कारण आमचो संकल्प आसा देशभरा भितर की मोठ्या मताधिक्यान आणि भरपूर सीट्स घेवन 350+ सीट हे देशा भितर जिखप असो संकल्प सगळ्यांनी केलो।